जुलैला ते रिकॉर्डेड स्पीच आसा तांचो काल आरोप आशिल्लो की आम्ही एडिट केले म्हणून ताणी दाखोवचे खंय एडिट केला ते या देशाच्या सगळ्या जनतेन पळयला की अमित शाह पार्लमेंटा भितर ताका आंबेडकर 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 ही फॅशन आहे म्हणून ताणें सांगला आणि ताणें मुखार वचून म्हटलें की समज जर तर आंबेडकराच्या ऐवजी जर तर आमी देवाचें जर नाव घेतिल्लें तर तो म्हणटा की आमकां स्वर्गार आमकां वचपाक मोक्ष मेळटा आशिल्लो ही उतरां एका गृहमंत्र्यान पार्लमेंटान उलोवप ज्या मनशान सगळ्या समाजातल्या लोकांक गरीब मनशाक आपले अधिकार मेळचे तांकां वयर काडपाक जे प्रयत्न केले जे तांचे विचार आशिल्ले ते तुम्ही खंय तरी आज मारपाचो प्रयत्न चल्ला बाबासाहेब आंबेडकराचे विचारांक तुम्ही आज कत्तल करपाचो तुमचो प्रयत्न चल्ला तुम्ही कंडेम दिस एक्ट वी डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह आणि ताणे पब्लिक एपॉलॉजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचेर जे तांणी वक्तव्य केलां म्हाका दिसता हाजेर पब्लिक एपॉलॉजी जावपाक जाय म्हाका दिसता आज असो दीस आसा देशाच्या इतिहासान एक काळो दीस कित्याक जो काल देशाचो गृहमंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ताणें काल जो एक स्टेटमेंट केलो आनी तो जेन्ना ताणें रिमार्क्स डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचेर केले एक गजाल म्हणल्यार आमी तातूंतल्यान सरप्रायज जावना की अमित शाहान अशे विचार दाखयले म्हणून कित्याक अमित शाह जे बॅकग्रावंडांच्यान येता जे संघ RSSच्या बॅकग्रावंडांच्यान येता जाल्यार म्हाका दिसता इतिहासा बद्दल ताका कांय नॉलेज आसची ना कित्याक देशाचो हो इतिहास भारत देशाचो जो इतिहास जो आसा जो स्वतंत्र लढ्या पासून सुरू जाला तातूंत RSSचो आनी BJPचो कसलोच वांटो नासलो आनी त्या कारणा खातीर आज म्हाका दिसता अमित शाह जे उलयलो तातूंतल्यान तांची ओरिजिनल कितें विचार आसा हें कळटा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जो आसा हो एक व्यक्ती किंवा एक फ्रिडम फायटर नासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हो एक विचार आसलो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक हे देशाचे कॉन्स्टिट्युशनाचो आर्किटेक्ट म्हणटाले तशेंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक चॅम्पियन ऑफ सोशल जस्टीस म्हणटाले सोशल जस्टीस म्हणल्यार कितें सोशल जस्टीस म्हणल्यार सामाजीक न्याय म्हणजे जे आमच्या देशान स्वतंत्र्या पयलीं आनी स्वतंत्र जावन मागीरच्या पिरियडान ऑप्रेस्ड सप्रेस्ड बॅकवर्ड आनी एक्सप्लॉयटेड ज्यो कॅटेगरी आसल्यो म्हणल्यार मागासलेले अविकसीत शोषीत जे कॅटेगरीचे लोक असले तांकां हे देशान कसलेच स्थान नासले तांकां हे देशान सदांच एक सर्टन क्लासान एक्सप्लॉयट केल्ले ते लोकांक हे देशाचे मेन स्ट्रिमान हाडपाचो प्रयत्न ते लोकांक हे देशाच्या घडणुकेन वांटो घेवपाचो संदी आनी हे लोकांक घेवन हो देश घडोवपाचो जो बाबासाहेब आंबेडकरान कॉन्स्टिट्युशनाचे जरियेन एक स्ट्रॉंग फावंडेशन एक स्ट्रॉंग बुन्याद हे आमच्या देशाची घाली कित्याक खंयचोय देश जशें खंयच्या ऑर्गनायझेशनाची जो पर्यंत बुन्याद भक्कम नासता तो पर्यंत तो उबो उरूंक शकना तशी स्ट्रॉंग बुन्याद हे सगळ्या लोकांक एकठांय करून त्या लोकांक हे देशान स्थान दिवन तांकां मान दिवन आनी तांकां रिकॉग्निशन दिवन जी गेली ताजी भरपूर एलर्जी हे BJP आनी RSSच्या लोकांक जाली आनी जे लोक एक सर्टनूच क्लास आसलो ते देश आनी देशाची इकॉनॉमी चलयताले तांकां त्या खातीर बाबासाहेब आंबेडकर हो नांव आनी हे विचाराची सदांच एलर्जी आसली ती आजूय प्रथा तांची क्रोनी कॅपिटलिस्ट थोडेच बिझनसमॅन थोडेच धंदेकार आनी सर्टन क्लासाच्या लोकांक घेवन हो देश चलोवपाची धंदो चलोवपाचो जो प्रक्रिया चालू आसा तातूंत तांकां बाबासाहेब आंबेडकर हो विचारधारेचो सदांच त्रास जातलो आनी तो तांकां त्रास तो जाता तो केन्ना केन्ना तांचो कंट्रोला भायर वता आनी काल जे अमित शाह उलयलो तशे तरेन तांचे विचार लोकांच्या मुखार दिसता हे विचारधारेचे विरोधान म्हाका दिसता काँग्रेसूच म्हणून न्हय प्रत्येक देशाचो नागरीक आज उठपाची गरज आसा BJPक उत्तर विचारपाची गरज आसा आनी तांचो निशेध करपाची गरज आसा आमी काँग्रेस पार्टी म्हणून अमित शाहाचो निशेध करताच आनी अमित शाह म्हणटा कितें जाता आमी हाजे पयलीं पळयलां आनी अमित शाह म्हणटा ते BJPचें चित्र जे आज लोकांच्या मुखार तांचे विचार घेवन सबंद फुडल्यान आयला म्हाका दिसता आज देशाचे लोक उठून BJPच्या लोकांक हाजेर उत्तर मागपाची गरज आसा आमी जाणात की आमी बाबासाहेब आंबेडकराक आमी मानतात आंबेडकर जयंती म्हण पासून सेलिब्रेट करतात आणि आमी स्वताचे न्ही की आंबेडकर एक बॅरिस्टर म्हूण आशिल्लो बरो शिकला
आणि बरो आमची फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ही वॉज द ड्राफ्ट्समॅन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. And therefore, the kind of respect and the level that we have to keep of such people is across party lines, is across any political affiliations or even across any religions. Just because a person is a Dalit leader does not mean to say one should come forward and insult. This is very cruel, and we are all standing in support of our leaders who have stood up to oppose this kind of attack on Baba Saheb Ambedkar, and we stand in support with the Congress party, which believes in equality, in brotherhood and respecting one another. And I think that this kind of a signal which is being given by the BJP is very bad, and I don't think this kind of thing should ever be done. And for this reason I come to stand in solidarity with my leaders and with our Congress party and say and condemn this incident of insulting Baba Saheb Ambedkar. सर मोदी जे आमच्या अध्यक्षान आणि बाब कालुसान आणि सुनील बाबान सांगला त्या प्रमाणे आज आमी एकठांय जाल्या हांगा निषेध करपाक जो स्टेटमेंट होम मिनिस्टर अमित शाहान केलो आणि म्हाका दिसता हो कॅज्युअल असो स्टेटमेंट न्ही. ही खरी भावना जी बीजेपीची आसा तांच्या काळजा मुखार हे असले स्टेटमेंट करून लोकां मुखार पावता. तांकां कितें ही भावना की आमचे संविधान जे आसा ते नश्ट करपाचें, बदलून उडोवपाचें. आनी जे आमचे देशाचे फुडारी, महान फुडारी जसो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आनी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सगळ्यांनी पळय बुन्याद घातल्या असलें आमकां संविधान घडून हाडून दिला आमच्या लोकां खातीर, गिविंग अस नॉट ओनली अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन बट guaranteeing the freedom of and rights of the individual citizen of this country. And here rights, freedom of expression, freedom of doing whatever we need to do, which is being curtailed by this government. म्हाका दिसता तांकां हो पयलो तेंचो प्रयत्न हे लोकांचे पळय अधिकार आसा, लोकांचे पळय रायट्स आसा ते चेपून उडोवपाचे, तेचेर दबाव घालपाचो, तांकां हांगा गोंयान आनी देशभरान भयाचे वातावरण निर्माण करपाचें हे तांचे म्हाका दिसता भावना. हे पळय आंबेडकर जावन आसा फॅशन, कसली फॅशन? हो आमचो महान फुडारी देशाचो, ताणें आमकां हें संविधान घडून हाडपाक ताचो एक व्हडलो महत्वपूर्ण भाग आसा. आनी जे आमी आतां रायट्स सगळे इन्क्लुडींग द बीजेपी फेलोज ते संविधाना पासून आणि हे संविधान हे चेपून उडोवपाक सोदता. आणि आंबेडकराचो असो अपमान करून हो जावन आसा आमच्या पुराय देशाचो अपमान, एका नागरिकाचो अपमान अशें. आनी हेज्या पासून म्हाका दिसता ह्या होम मिनिस्टरान, ह्या अमित शाहान रेजिग्नेशन दिवन देशा मुखार एक आपणाची एपॉलॉजी दिवपाची गरज आसा. काल त्यांचो एक प्रोटेस्ट जालो, तेंच्यांनी सांगले मिसकोट केला म्हणून. तेका अमित शहाचे भाशण राज्यसभा टीव्हीचेर लायव्ह आसा, म्हाका दिसता ते तुमी आयकचे. आणि अमित शाह कितें उलयला ते क्लियर आसा, तातूंत मिसकोट करपाचो प्रश्नूच येना. आणि दुसरे बीजेपीच्या ट्विटर हँडलाचेर फोटो सोरोसाचो घातलो कोणे? ओरिजिनल फोटो आंबेडकराचो आशिल्लो, तो चेंज कित्याक केलो? म्हाका दिसता बीजेपीन हे डायव्हर्जंट टॅक्टीक्स बंद करचे आणि अमित शाहान म्हाका दिसता माफी मागपाकूच जाय आणि रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. थँक्यू.